जीविताचो गावी तुपा सुखोर तानी माता भुरगी सोडणाऱ्या पाठोय बापा पावसावरी पावसाळ्या तारखा देवयांच्या स्वाहा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळे आसो. प्रितिवोद भाव भयणीनो, आयज जावन आसा क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार आनी हो आयतार सेवा धर्माच्या वावराक भेटयलोलो आयतार. दर एक सेवा धर्मीक वरोस देवान आमा मनशाच्या सोडवणे पासत केल्ल्या अजापाचो उगडास हाडटा आनी सेवा धर्मान पोरगोट जातोले देवाचें उतर आमचें जिवीत न्हवसोरूंक सोरवंडाराच्या येण्याक पुर्तेपणी तयार जावंक उजवाड दिता. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात. हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनात दवरून सोम्याक घेवंक ताची वाट तयार करूंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं विस्वासान मागुया. दुसरी वात आज आमी पेटयतल्यो जांबळी वात. आणि जांबळी वात आमकां सांगता आमी प्राचित करचें, जिवीत बदलचें, देवाची पुर्तून येवची. रोंग तो गेल्ल्या आयताराक आदवेंताचो रोंग जांबळो, प्राचीत धोंडवण मागणें. दुसरी वात जावन आसा बाबडताची वात. आणि खेरीत ताका आमी म्हणटा बेथलेहेम कॅन्डल. आंकवार मारियन जुजे बेथलेहेमाक गेलो, तांची ही यात्रेचो उगडास करून ही बाबडताची जर्नी, ही बाबडताची यात्रा, ओ ही दुसरी वात आमी बाबडताची पेटयतल्यो आनी काळोख न पयत करतल्यो आमी उजवाडीक जावंक मागतल्यो. ह्या वेळार आमी आमच्या पातकांचो उगडास करुया. ही वात पेटयत आसतना आमचें जिवीत उजवाडीक जावंक मागुया आनीक पातकांचो उगडास करून ताचे उपरांत उदकाचो शोर पडटलो आमकां बक्षणी मागुया. गीत गावया G2. पहिलो श्लोक आमी गायतले G2. बाळका जेजू यो तुयो बाबा बोली सोग्यो पातकांचे कारुण्य संसार सगळो भोग्या. गाणं चाक I9. We
प्रार्थुया. तुमचे गरजो देव आमकां धरात. ते मागूंक सोदतात ते मागात. खेरीत आमच्या गोंयच्या प्रांता खातीर मागुया. आमकां येता तो सरकार बरो सरकार मेळूंक. शासनाच्या आनी काकूटचारा देवा, तुझ्या पुताक आमी धावी धावी मेळूंक वेता. संवसारीक एकटो तुका सांडून गेल्ली राजकुरा भाशेन वैभवान परतून हाडटा. दर एक पर्वत आनी सोदा तोपतोले दोंगर कातरून उडोवचे म्हूण आनी जमीन सोपाट करशाक सगली फालकी भरून हाडची म्हूण देवान फरमायलें. इस्रायल बिरांती विणे देव आपली काकलूत आनी प्रामाणीकपण फाकोवंक आपले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केली. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केली. गुलामाक सर्वेस्परान आमची आमच्यात ओटांतली एकसारकी सुटली.
आणि ड्राकोनिक प्रांताचो उपराजा आणि लिझानिया आर्मेनियाचो उपराजा आसतना आनास आणि कायाकास परमयुद्धीक आसले तेन्ना जुआन जाकरियासाच्या पुत्राक ऑर्डान स्वातंत्र्याचे उतर पावले. जॉर्डन लागसार गांवांनी वचून पातकाचे भोगसणे मेळचे खातीर जिवीत बदलण्याचे स्नान करून पोरगोटी तो भोंवतालो. इजाज प्रगताच्या पुस्तकात बरयलेले आसा त्या प्रमाणे हें जालें. तें अशें तो ऑर्डन आड्डकलेचो ताळो सर्वस्त्राचो मारूक तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात. दर एक खालकें भरून येतलें. दर एक दोंगर आनी पोरगो सोगलो पडटलो. वांकड्यो तिकड्यो मारप नीट जातलें आनी गुण्याच्या हातांचे आसात ते सुळसुळीत जातले आनी आख्खे मनशाकूय देवाचें तारण पडटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ भारताची वाट भारत नाजाल्यार कांयच जायना. दुसरी वाट भावार्थ हो उजवाड आमकां गरजेचो. त्याच खातीर दोन नाती मेळटात. वाती झांबड्यो आमकां अजूनय उगडास करतात की आमी आग्रदाच्या काळांत आहा आनी आग्रदाचो काळ जेजू तयार करचो आहा. तयार करचो. जावयाने आमी पिराचेर करचे, धडवड करची, मागणें करचें. ओके जेजू तयार कर. आनी ताचे खातीर ही आयची वाचपां इतली सोबीत जागा पळयल्यार तितलो बरो जागा. आमचे खातीर स्वर्गस्थान गोड गोड ओजापाक केली. आतांच आमी आमच्या काळजांतल्यान देवाक उद्दारला. आमी जबाब दिला पळय देवाच्या उतराक वाचताले पोरगोट्याक केला ताचे आमी भाव प्रगताच्या पुस्तकाले वाचप कितले सोबीत आमी देवाक जबाब दिला. हो आमचे खातीर स्वर्गस्थान गोड गोड ओजापाक केली. सगळ्यांनी व्हडलें ओजा देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो. आमकां जिवीत दिवचे खातीर देवाचें शुक्र दा आनी ताचे खातीर आख्खे मनशाकूळ आनीक हो सगळो देवान वचलो संवसार जेजू घेवन आयलो. देवान इतले प्रॉफिट धाडले ताचो मान उक्तायलो आनी शेवटाक एक काळ धाडलो. आतां शिव भक्तान आयकलो इजाज प्रगताच्या पुस्तकांत गावता तो ऑर्डन आठ दवरतल्याचो ताळो जो मनीस. जेन्ना सायबी माय जेजू आपल्या दुसऱ्याक घेवन आपले मावशे कडेन भेट करूंक गेली तेन्ना मोगान केले उपरांत तिच्या दुसऱ्याक आसलेल्या बाटलान जोबाबिस्तान कुंड मारली आनी ते उडले. सायबी माय तूं दितले तो हो मनीस जेजू देवाच्या उतरा कडेन पयलोच घेतलो हळवो आनी ताका ताची वाट तयार करून गेला म्हणून तो वर्णन एक आवाज ताळो
एक एक ताळो पण आमचे उलयतना तो तो शब्द आसतना येशू ताळो आनी जो मतीस ताळो म्हणटात तो ताळो ताणें बरोबर केलो जेजूस शब्द ओ ताळो जेजू देवाचें उत्तर हें उलयलें एक जालो जेजून एक जालो आनी एक जावन ताणें लोकांक जेजू थंय एक जावन जे भशेन आमी शब्द म्हणटा तो म्हजो ताळो त्या शब्दान म्हजो ताळो आहा जो मनीस हो देवाचो शब्द ताणें आपलो केलो आनी जेजू ताणें बरोबर केलो एक जालो आनी हो ताळो लोकांक कशेंच जेजून एक जावन व्हडलें आयकता आमी कितें सांगतालो पाप सर जीव बुडला स्नान घेयात आनी एखाद्या समुद्रात येवंक जाय तंत्रज्ञान व्हडल्यान आड्डलो ताळो हांव ते ताळ्यान एक जावन हो ताळो तुमकां तुमी ताजेशी एक जावन हांव हो ताळो तुमकां बरोबर करता आनी देवाचो जो जाता आसा जेजू क्रिस्त आपली आमी गायन करता आनी त्या खातीर इसायास प्रॉफेट सांगता तशें ताचो मार्ग तयार करात ताका घेवन तयार करात मार्ग करात नाजाल्यार तुमी घुसपतल्यात मार्ग करात तुमच्या जिवितान मार्ग करात नाजाल्यार घुसपतल्यात मार्ग ना तेन्ना आमी घुसपता खूंय येता ती आमच्या जिवितान जेजू सांगता तशें हांव वाट सोप आनी जिवीत जेजू क्रिस्त जाकोबाच्या चिठ्ठीन आमकां गावता तशें आनी प्रकाशनाच्या पुस्तकान तो आल्फा आनी ओमेगा तो सुरवात आनी शेवट ह्या मार्गाक तुमी तयार करात हो तयार करात ही सोबीची वाट तयार करात घुसपणाकात संसार ओडटा सोशल मिडिया ओडटा जायते पुस्तकां ओडटा एक करंट ओडटा त्या संसाराक इतलें ओडटा नेट ओडटा नेटाचेर आनी युट्यूबाचेर आनी कितले तरेचे हा ते आमकां ओडटा घुसपायता मारून दाखयना जास्त प्रॉब्लेम म्हणटा मारून तयार करता तितून तुमी सांडलेल्या त्या खातीर मारून आमकां गरजेचो तमासा म्हणले सायबा आमी खंय वतले आनी जेजू म्हणलें हांव वाट हांव सोप हांव जीव हांव वाट जेजू आमची वाट जायत प्रॉब्लेम अशें सांगता ताचे वाटो नीट करात हेणे तेणे घडयल्यो वाट्यो लांब घडयल्यो वचपाक नीट करात आनी नीट करून म्हणजे सरळ आमी जेजूची वचून सैतानाची वचून न्हय संवसाराक आमी मरून न्हय संवसाराक आमी घुसपून संवसाराची जावन न्हय पूण जेजू क्रिस्ताची जावन आमची वाटो आडवी हात नीट करात आनी नीट करून कितेंची गरज तो म्हणटा दर एक खालकें भरून येतलें म्हणजे आमचे जीव रिते जालां व्हडले व्हडले फोंडारे जाल्यात आमचे रस्त्याचेर आमचे भयंकर रेल्सांनी बरोवपाक गेल्यार व्हडले व्हडले फोंडारे जाल्यात रस्त्याचेर व्हडली व्हडली फोंडकुलां पडले जाल्यात आमचे रस्ते स म्हयने वरनात फोंड जाल्यात आनी तितून लोक पडटा आपले पांय म्हणटात हात म्हणटात तोपी म्हणटात तोपी मोडटात गाडी मोडटात मोटरसायकली मोडटात अहले जालां आमचेय जीव अहलेच जाता फोंडारे जाल्यात रिते जालां खावटे पडना आमच्या जिवितान आनी खावटेपणान
ना स्वतःची खावटे नीत ना नीतीचे खावटे आमच्या जिवितांत मोग ना खावटे रीते जाला गो भायर सगळें मोग ना रीते जिवीत जाला कारण सोरो सोंपलो गो भायर मध्ये मोग ना विश्वासीपण ना कोण कोणाकी घेवना एडी खावटी पडल्यान काजराच्या जिवितांत एडी खावटी तोंडाच्या जिवितांत एडी खावटी काजराच्या आनी सगळी काजराचे सगळी हानी मोबार काजराचे काय उरना अशें आमी रिसर्च केली सर्वे केली ती इंडिया वाचता जाल्यार चड दूख भोगता की आयज काजराच्या आनी कपाटी निर्मळ न्हय खावटी पडल्यान रुईने जिवीत जाला संवसाराचे वस्तू ते भरूंक सोदतात सोरो घेवन त्रास घेवन मस्ती करून बोजडी रात्यो बोजड्यो विनोदी बोजडे जिवीत एक दिवळी खावटी पडल्यान तांच्या जिवितांत भरून हाडप म्हणटा इसायस प्रॉफेट आनी कशें भरून हाडचें त्या दुसऱ्या सांगताय जाणवाय घेवची पवित्र पावन का सांगता फिलिपकारान बरोवन मागणे करचें देवाचे उतर वाचचें काय करतो सांगता जाणें तुमचे मदें हो बरो भाव सुरू केला तोच क्रिस्त जेजूचो दीस हे गोंयांत हो भाव शांती पावतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा जेजू क्रिस्ताच्याच काळजांत तुमच्या सगळ्याचो हांव कितलो मोग करता ताची गवाय करता अदीक श्रेष्ठ ते तुमी सोदून वेचून काडून तुमचो मोग अदीक आनी अदीक वाडोवंक म्हणून हांव तुमची जाणवाय आनी अदीक खोल जावं म्हणून हांव मागता म्हणजे आमची जाणवाय करून ती खावटी आमची ओळखी ती फालुकी मोहन करून देवाचे उतर वाचून मागणे करून देवाची जाणवाय घेवन आमची फालुकां आमी करची अशें आमकां इसायास प्रॉफेट सांगता फुडें दोरेक दोंगर आनी पर्वत सगळो पडटलो आनी पयलो वाचतना आयकना भालू पडटल्याचेर दिसतो दोंगर कातरात आनी रस्तो नीट करात आमच्या जिवितांत दोंगर जाल्यार येदे व्हडले दोंगर आमचे काळजांत दोंगर जाल्यार गर्वाचे आपलेपणाचे व्हडपणाचे दोंगर आपुणूच व्हडलो सेल्फिशनेस दोंगर चड मस्ते दोंगर जाल्यार चड लोक उलयता चड दादागिरी करता चड आपलेपणान भरले दोंगर जाल्यार इसायास प्रॉफेट सांगता हे दोंगर काडटात जेजू घेवन दोंगर काडटात तुमचे गोड काडटात तुमचे आपलेपण काडटात तुमची पातळ काडटात तुमी व्हडले भावीक म्हणटात ते काडटात हे दोंगर तुमी करून हाडल्या आनी ताचे खातीर तुमच्या घरांत संस्कार ना तुमकां शांती ना तुमी इतले जोडून घालूशी ना तुमी इतले एकठांय करून खुशाल ना इसायास प्रॉफेट सांगता हे दोंगर मोडून दिया आनी आतां आमी वाचना तशें दोरेक दोंगर आनी पर्वत सगळो पडटलो केन्ना पडटलो जेन्ना आमी जेजू पळयता फारीक करता पातळ सोडटा आरती जाता फुडें पळयात वांकडे तिकडे मारून मीठ जातले
जे डोळ्यांना उगी म्हणतात जे म्हणतात ते कुठून काढा. एक डोळा असून तो सगळ्यात गेला होती पडे, दोन डोळे असून तुका तो डोळा पाहताच सोय जाय तातून होते म्हणजे असले हा ते तातून होते तुझो आत तुका पाहताच सोय जाय तातून होते पाय तुका पाहताच सोय जाय तातून होते जीव ही जो चौथा आमची पाहताच सोय जाय जीव तातून होते. ये ब्रांच your pride ये सोक्यांका सांगतात वांगड्यो तिकडे मागून नीट जातले आणि नीट आमी सरळ चलतले मागीर गुन्या फातराचे आसात ते सुळसुळीत जातले. प्रेमाचो काल सांगता की फातर तुमच्या पांयाचे आसतले गुणे तुम्ही पडटले चलून जावचे ना. जेन्ना तुमी सगळी सोडले फातर आनी त्याच्या खातीर आमी अशें शब्दाचे देवाचे काम पळयले हे करून तुमी गायन केली जाल्यार शब्दाक तुमी तारण पळयले अशें दीस आमी ताचे जल्माचे गायन बाबा म्हणिल्लो आमी आयज देवाक दिवया देवाचे तुका मोग करता देव पावलो करीत म्हणून सांगता पूण देवाचे तुका मोग करता आनी जागो केलो आमचे खातीर स्वर्गस्थान व्हड व्हड वचन सगळ्यांनी व्हडले वचन आमी सुरवातीक मागला सोयीक मागला कळत आसता मागणी सुरवातीची मागणी आमी मागता तेन्ना जायते मोगानी आसता पळयात सुरवातीची मागणी तुज्या पुताक आमी गावी गावी मेळून देना संवसारीक गोरण्यो आमचे वाटेर आडबोड जायना जावन सोदींचे जाणवेक आमची मनां उसळटा. ह्यो सगळ्यो संवसारीक वस्तू आमकां आडबोड आतां सुंदर सांगतले जायते कोणी इग्रेस्ताय व्हडपण हाडटो गोड हाडटो आपलेपण हाडटो आनी ह्यो सगळी दोंगला आमचे सगळे हात हे दोंगलो ते आमकां आमी संवसारीक जिवीत हाडटो जेजू आनी आयज मागूया दुसऱ्या एका देवाचो पावलाड आमचे नाय वाड आमी मनशां इतली बदलल्या ते संसार इतलो बदलला संसार आपलोच जाला मनशां आपलीच आपलेच पळयता जेची धर्माची खोटी कार्य आमी आमची पालकी बरया गोरवाचे आनी सगळे तरेचे दोंगर कापया आडवे बिडवे वाटेर गेल्यार ते आमी कातरून नीट रस्ते करया आनी जेची देव घेवन बरे पुरसाद करया पातळ सोडया बरे पुरसाद करया पिळाचेर करया धान केलेशें परतून घालया गरिबांक आनी अशें आमी जेजू करया. Católico, 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 Católico,
आसूं तुमचें जन्म सासणेचें जिवीत आमेन. थोडीच गरजेदार देवाक प्रार्थना. आमच्या पोलीस सभेच्या फुडारी कालतेपणाचे सेवक आनी नुजान उतरांत शेतकी आपले पोचे चळवळीचे वाटेन चलोवन करून तांकां बाबाचो आदार मागुया. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला तो आमचे उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी सर धर्माचे मनशां मदें भेदभावाची दुर्गा मोडून नीट स्वताचे मार्गार चलोवंक आनी शांती आनी एकचार बांदपाचे वाटो सोडून तांकां जाणवायेक बोर म्हूण बाबा लागीं मागुया. आयज सेवा धर्माचे वावराक पेटयलो आयतार आनी समारोपांत सेवा धर्माचो सोयगांवांतल्या जिविताचे जोडींतल्यान आमकां मेळटली कृपा दिवून आमचें जिवीत दिसान दीस पवित्रतायेचो आनी देवाचे महिमेचो पोरजो दाखोवन करतले जावं आमकां बाबाची कृपा मागुया. हो क्रिस्त येण्याचो काल आमचें जिवीत निराळे घालून देवान आमकां फावो केलो सोय म्हूण कार्यक्रम जावन घडोवन ह्या काळांत देवाचें मुखार आमकां आवयला तें जिविताचे मोसोनी लागीं लावन आनी सोम्यान येवन आमच्या काळजाचो मार्ग तयार करून आमकां नवाचो उजवाड मागूया. आमचे मागुया की आमी सगळे आमचे आयडेंटिटी कार्ड इलेक्शन कार्ड करून उतरव संपली जाल्यार जायते जाणांची कार्ड करून आमची नांवां आमी तपासून दरेक आमकां कृपा मागुया आमी क्रिस्तांवां करना आनी आमी एक मागुया बरो सरकार आमकां मेळून आमचे पुताच्या जिवान लायट 100 फाटी वयता दिसा कोणाक कळूंक ना. उदक लोकांक सारकें मेळना कोणाक कळूंक ना. रस्ते एक सारको ना कोणाक कळूंक ना. आमच्या गांवांत कितलेंय आतां बांदतात एक सिस्टम ना एक प्लॅन ना पुतळेचो जोड म्हणून बांदतात कोणाक कळूंक ना. आमकां एक बरो सरकार कितल्यो सवलती आहा सरकाराच्यो आमच्या लोकांक सगळ्यो मेळना. बरो सरकार मेळटा आमी सगळ्यांनी बरोय मागून बरो सरकार आमी आमच्या विचाराच्या गोंयांत पळयता एक व्हडली बांदून बांदलो डिजिटल मनशांनी बसले आमचे विचाराचे गोंय कोणाक कळूंक ना. ते कोणाक आयकना. आमी बरो सरकार गरीब लोक गरीब जाता जेवण खाण धाकटी फॅक्टरीज इंडस्ट्रीज धाकटी स्मॉल स्केल वदार जाल्यार GST डिमॉनिटायझेशन करून लोकांक गरीब केले. मागीर बरो सरकार आनी आमची सगळी मागणी सगळ्यांच्या हातांत घालून बापाक प्रार्थना. नमन
म्हज्या भुरग्यांक तुमच्या आमच्या बलिदान सर्व बलिदान इंगर बाबा मानत असले सांग धर्म बाबा कातरी राजांनी मागणी आणि देणी आम्ही तुका भेटिता आणि आमच्या पुण्यात कांयच स्वाभाविक जालेली ते भेटून लोकी प्रोत्सून जावन आमच्या सोड वर्सांनी काकुटी आमकां आदार जेजू क्रिस्त आमच्या स्वामी वरवीं सगळे तुमचे स्वामी आसूं आमची काळजी पावया जेजू क्रिस्तांच्या स्वामी भोगी आम्ही तुका दिन आसूं कायदेचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशांक घेवन पयर पावती आमची मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्ले येवजण पूर्ण केली सासरी दाराचें दार उगडलें हे भोगी दीर दोन आमी आशेता तुवें बासायलें भेटें तो खंय मान करून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देवनाथ देव प्रभू आनी सगळींच्या सौदर आसाकी तुजे मयेचें गितान आमी मिळून तरी गायता Shall
मनोची चवळी तुझी कास तुका सोडून दिता तुजी मुखारी आनी तुजी सेवा आमकां फावो आमी तुका दिवस म्हणजे श्रीगोळा सैतनाम संस्थान पवित्रात्मा होती एक टाइम करून आमी नाम बरें मानता सबस्ट्रान आती तुमची विस्तारले तुजी भूमी सुरक्षित आसता फ्रांसीस आमचे बदल बाबा फिलिप आमचे गोल्ड बाबा आनी सगळे उरली बाबा एका प्रतिमा काढली पुन्हा जे प्रांचं भरोसा करून दिले ते आमच्या भावनेची बाब ताका कितें दिसता की मेले सुस्तान तुजे कोठडी भोगवण पडून पावलो आमी सुस्ताची दोय करून आमी मागता आमचे प्रतिमा बरी गोष्ट बरी दिसता आमकां बरी बाय बरी घोव आमकां बरी भुरगीं बरे कवनाट आमकां देवचनाची माहिती सांगली ती सगळी बघून असते बघून बघून पेरू पाव आंधळे फुले जागो बळकवले आणि हो बघून फ्रांसीस बघून आपले बघून जे वाज असते तो बघून फ्रांसीस हा रुपियो बहुत त्याची मदत आहे आणि सुप्रे तो मानले सगळे बघून सासचे सगळे प्रमाणे त्याच्या संदर्भाची मोहिमा बघून तो फॉलो Jesus Christ So,
देवाची श्रेणी संस्थांची बाबा देवाची श्रेणी संस्थांची बाबा शाळेच्या जीवनात अभिव्यक्ती आणि सोपे सहभागी So we refer to the children of God in prayer. These are the Jesus who was children.
प्रीतीचे बाबा, आमच्या एक पासनान तुवें दिल्यान त्या जेवणान आमी दास जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या उतरान वाट घेवन संवसारी वस्तूचे जाणणे मोल करून आनी सोयीच्या न्यायाक लोक धरून आमकां शिकय. ह्या आमी मागता तुझ्या पुत्राला जेजूचे नांव. बसया. आमची गरजेची कोणी आज 30 दुसरा आयतार त्या काळात 30 तिसरा आयतार 30 येतात आणि तुम्ही तुमच्या फॅमिलीनी बरी ते वर्ष ताचे वादी पेटोवच्यो. आयज सांजे तुमच्या घरात दोन पार्टी वादी पेटोवच्यो. तेच करचो तेवूच तो वाचचे आतां ताची गायना करची कॅरल्स करचे. 24 तारखेला आमकां यू नॉट बी एबल टू सेलिब्रेट नाव. तुमची घरां नेटोवची आनी अशें नातोची दोन देख बारी करची. ओतमी बारी करची. मिसाक घेवची ह्या दिसांनी कुमसार जावचे. मिसाक उपरांत कुमसार वचपाक कुमसार जाय. पावस कितले जाणां कुमसार जाय नासतना कुमसार जाय. जेजूक घेया आनी भरपूर भोग जाय. आमचे गुरुदेव आयताराचे दिसा सगळ्यांचे वर्षी 8:30 9 15 आनी सगळ्यांचे सांजेचे 16 आयताराचे दीस. कोपल्यान सगळ्यांक 8:30 9 15 8 वरांचेर. सुमार दिसा आमी 7 आनी 8 वरांचेर. आयज गुरुची सफाई आनी दिसाची नांदूरके बरे भशेन Nyore kune church day, Sunday, Deus Vista, and something coming in us. At the time, the Rojichi Sapna is such a non-good. Poyani is not this one is Poyani, this is Deus Vista, and Sanjay Sandra means
इगोर्जेच्या भवनात मेरी सेवकांक चमक आसता. आज भौमीक सभेची विद्युत सभा म्हणजे PEC सगळ्यांच्या साडेदहाचे चमक आसता इगोर्जेच्या भवनात जायती जाणां येयना. ही केली सभा ही आमची विद्युतची सभा जी हांगा कितें निर्णय घेवंक जाय कितें बदल करूंक जाय कितें सांगूंक जाय तें तुमी जावन PEC घेवची जायती जाणां तेन्ना दोतोरचे खात्याचे कळोवण्यो दोतोरच्या भुरग्यांक एन्युअल स्पोर्ट्स आसतलो खेळ आसतलो 19 तारखेर डिसेंबराचे सांजेच्या 3:30 जे स्कूल आमी टायमार सुरू करतले ते काळ बेगीन जाता अभिभावकांनी येवचें. दोतोरच्या भुरग्यांक क्रिसमस प्रोग्राम आसतलो 22 तारखेर डिसेंबराचे आमचे स्कूलचे भुरग्यांनी तयारी करची. नोकरेकाराचो स्पर्धा प्रेजेंटेशन आसतलें नोकरेकाराक करात भुरग्यांनी करून नोकरेकार आमची गोंयची नाणी घेवची आमी स्वतंत्र जातले कितें जातलें नोकरे हिजून कितें जातलें पावस पडटले नातालांच्या दिसाक नातालांच्या आनी कोणकाय नोकरे भुरग्यांनी नोकरेकार करून आपलें नांव पत्तो आनी फोन नंबर नोकरेकाराचे एक विचार दवरचो आनी 15 पासून ताणी हाडून दिवचे. 10वी शिकलेल्या भुरग्यांक ताका परीक्षा आहा ताणी 21 तारखेर हाडून दिवची. गॉल्फ स्पर्धा आहा क्रिकेट कॉम्पिटिशन दोतोरच्या भुरग्यांनी आपल्या घरांत गोळा करचो उमेदीत करचो आवय बापायन आदार करचो तुमी करूं नाका भुरग्यांक करून दिली. कोण ह्या स्पर्धांत पार्ट घेवंक सोदता ताणी 23 तारखेर डिसेंबराचे नांव पत्तो फोन नंबर हाडून दिवचो. रायन रे मिस्टर रे मोनिका जेनी रोमियो हांच्या घरांत दिवचो. हो गड्याची स्पर्धा की आमी ग्रॅज्युएशन करतले 26 तारखेर 27 तारखेर तुमच्या घरांत येवं आनी ग्रॅज्युएशन करपाक भायर दुसऱ्या मनीस जातले. 2 कॅटेगरी आसतली. पयलो ग्रूप 12-13 आनी 14 वर्सांचे दुसरो ग्रूप 12 वर्सां आनी 16. 3 इनामां 10 कन्सोलेशन प्राइजेस आसतले. हो सगळो प्रोग्राम करपाक खूब पयशे पडटात आनी क्रिसमस हॅम्पर रेफर हे आमच्या दोतोरच्या आनी इलेक्ट्रिसिटांनी घातला देव संदेशकारांनी आनी एक पानाचेर 10 वर्सां 10 रुपयांनी एक पान दोतोरच्या 100 रुपया ती विकतल्या हे अशें तुमकां कोणाक जे आदार दिवचे. तरणाट्याच्या खात्याची कळोवणी कार्ड कॉम्पिटिशन आसलें जुनियर कॅटेगरी 8 वर्सां आनी सकयल मदें 9 ते 13 वर्सां आनी सिनियर 13 वर्सांनी वयर कार्डची सायज 7 to 5 एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्लास्टीक आनी टोमॅटो उजार करचो. 14 डिसेंबराचेर नायकार 7 वरांचेर आमच्या इगोर्जेन 45 ते 50 गावपी येतली चड बरी गावपी व्हडली गावपी 5 सारकी गावपी येतली आनी हांगा नातालांची गायन करतली कोंकणी भाशेन आनी दुसऱ्यो आसतली. तुमी सगळीं आयकून घ्या 4 वर्सांनी करतली. हो बोर्ड चलयता फामाद कंडक्टर ऑलवेज गावा ताचो एफिमी आनी गिराणी गांवचो गांवचो पूत हे दोगांनी हो बोर्ड चलयतले त्या दिसाक चड सोबीत आनी बागाड उंच काडटा तसलीं ही गायनां. पावणे 7 वरांचेर तुमी वचून या. 7 वरांचेर ज्यूस आमी सुरू करतले. एक 45 मिनटाचो प्रोग्राम ह्या 4 वर्सांनी चड बरें हांव जाणा करून सांगता म्हणटच 14 डिसेंबराचेर पावणे 7 वरांचेर इगोर्जेन या. आमी अशी नातलांची गाडी करुया गायनां आयकून बागाड करता. तातूंत आमची भुरगीं गायन करतली ती कॅरल्स कोणाक ह्या मंडळान म्हणजे तांकां गोंयरान अशें गायन करूंक जाय अशें येवचें म्हाका नांव घेवचें हांव सेल्फ प्रॅक्टीस करतलो. सपोज आमची गांवची भुरगीं आंध्र अशें करतलो तांकांय ट्रेनींग करतलो आनी तांचें कॉम्पिटिशन करतलो तांची ती करून आमची गायन करतलो. जावचें 3 वर्सीस म्हणटच ती कोण नाका करून सोदता ते वर्सांनी म्हाका नांव घेवची येवची आनी हांव प्रॅक्टीस करतलो. 30
करा आणि तुम्ही जो जर काही एवढे 30 तारीख म्हणून झाला तुम्ही फॅमिलीचं 30 कुट्टाळेचे फॅमिलीचं 30 इतलं कुट्टाळे लोक आणि म्हणच्या वर्षात आम्ही 30 तारखेक बोलला की काजाला जाय की आणि काजाला देखील आम्ही दोन काजाला करतो आणि त्यासाठी 30 तारखेला प्रोग्राम करतो बरोबर केला बाहेर साऊंड काढला बाहेर मनुष्य आल्या बाहेर कॉम्प्युटर काढला बाहेर भाजी केला 2 and 3 and 10 त्याच्या खेळ असतो आणि त्या दिवसात तुम्ही जॉन मला काय बोलतो मी वरताले घेऊन ना थोडी सांजी या बाकी कशा बोलायला असतात आम्हाला स्पॉटिंग असते आणि आम्ही कुठला काय आम्ही कशी सुसंगत बसूया प्रोग्राम करूया आणि खेळूया आम्ही जेवूया त्या वेळेला बोलूया आज सात आल्या मग 30 तारखेक आम्हीचं दिस तुम्ही ग्रहण करायचं आणि सगळ्यांनी येऊचे गेल्या 2 लाख झाले 19,726 रुपये गेल्या सुमारे 10 लाख झाले 2,650 रुपये त्यामध्ये सुमारे दुधाची निसा 8 लाखाचे एक भेटले आहे 100 टक्के समाधान कोई वर्षाची संपलेला त्यांची दुसऱ्या हाताने 7 तारखेला मुलाला महिन्याची संपलेल्या जुले सरकार सोबत गेल्या काळात तुम्ही अधिक पैसे दिले तेव्हा तुमची राजस्व बरोबर आहे ना 10,000 रुपये दुनियाला 10,000 रुपये दुनियाला बरोबर 5,000 रुपये नामदा जो आपण 10,000 रुपये माडा तुम्ही 5,000 रुपये सोबत श्रीरामे 5,000 रुपये चर्च मल्याळम उल्लास आणि जुवाना मरिया मंडळाची सिस्टम 10,000 रुपये चर्च तुमचे राजस्व Amen.